डिसेंबर महिन्यात गोंयांत येवपी विमानांचे दर बरेच वाडला। नवे वर्स नातलां मनोवपाक जायते पर्यटक गोंयांत येतात, पण दिल्ली आनी मुंबय सावन येवपी विमानाचे तिकेटीचे दर 7 ते 10 हजार रुपया मेरेन पावला। नमस्कार, भांगरभूंयच्या डिजिटल रिपोर्टात तुमकां सगळ्यांक येवकार। गोंयांत पर्यटन हंगामाक सुरवात जाल्या। डिसेंबर महिन्यात पर्यटकांत वाड जाता। वर्साचे निमाणे कडेन नव्या वर्साक येवकार दिवपा खातीर देशभरांतल्यान पर्यटक गोंयांक भेट दितात। उत्तर गोंयच्या दर्यादेगांनी नाताल आनी नवे वर्स मनोवपा खातीर पर्यटकांची पसंती आसता। हेच फाटभुंयेर डिसेंबर 22 ते 31 मेरेनच्या वर्साच्या निमाण्या सप्तकांत विमानाचे तिकेटीचे दर पळयल्यार हे दर सदच्या तिकेटीच्या दरा परस तिपेटीन वाडला। दिल्ली ते गोंय विमानाच्या तिकेटीची किंमत 7,000 ते 10,000 मेरेन पावल्या। हेर दिसांनी ती 4,000 रुपया मेरेन आसता। तशेंच मुंबय सावन गोंयां येवपी विमानाचे तिकेटीची किंमत 7,000 ते 10,000 रुपया मेरेन वाडयल्या। हेर दिसांनी ती 2 ते 4,000 मेरेन आसता। तशेंच बंगळुरू सावन गोंयां येवपी तिकेटीचे दर 6 ते 10,000 मेरेन पावला। हेर दिसांनी हे दर 2.5 ते 4,000 भितर असतात। हैदराबाद ते गोंय विमानाच्यो तिकेटी 9 ते 11,000 मेरेन पावल्यात। हरशीं त्यो 2 ते 4,000 मेरेन असतात। जाल्यार कोलकाता ते गोंय विमानाचे दर 10 ते 13,000 मेरेन पावला। हरशीं त्यो 4 ते 6,000 रुपया मदीं असतात। जाल्यार हेर दिसांनी गोंया सावन बंगळुरू वतले जाल्यार 4 ते 7,000, गोंया ते मुंबय दर 5 ते 7,000 आनी गोंया ते दिल्ली मेरेनचे दर 7 ते 10,000 मेरेन असता। गोंय खूब म्हारग जाला। विमानांचे तशेंच हॉटेलांचे दर बरेच वाडिल्ल्यान तशेंच सुविधा बाबत आशिल्ल्यान पर्यटक गोंया सोडून भारतांतले लोक दक्षिण पश्चिम आशियांतल्या देशांक भेट दिवप पसंत करतात, असो प्रचार हालींच सोशल मिडियाचेर चलिल्लो। हे फाटभुंयेर हेर देशांतले विमानांचे दर पळयल्यार 10 ते 15,000 मेरेन तिकेटी घेवन त्या देशाची भोंवडी करपाक मेळटा। डिसेंबराचे निमाणे कडेन हैदराबाद ते मालदीव विमानांचे दर 11 ते 15,000 मेरेन आसा। चेन्नई ते श्रीलंका 10 ते 17,000, बंगळुरू ते सिंगापूर 15 ते 20,000, बंगळुरू ते मलेशिया 10 ते 19,000, बंगळुरू ते बँकॉक 20 ते 21,000, बंगळुरू ते व्हिएतनाम 28 ते 71,000, बंगळुरू ते बाली 24 ते 46,000 मेरेन विमानाच्या तिकेटीचे दर आसात। हॉटेलाचे दरूय तेंगशेर पावला। डिसेंबराच्या निमाणे कळंगुटे गेस्ट हाऊसाचे दर 2.5 ते 5,000 मेरेन आसा। जाल्यार 3 स्टार हॉटेलाचे दर 5 ते 9,000 मेरेन आसा। तशेंच दक्षिण गोंयांत कोलवा वाठारांत गेस्ट हाऊसाचे दर 2.5 ते 5,000, जाल्यार 3 स्टार हॉटेलाचे दर 5 ते 14,000 मेरेन पावल्यात। तर अशाच खबरां खातीर भांगरभूंयक फेसबूक आनी एक्साचेर फॉलो करात। यूट्यूब चॅनल सबस्क्रायब करात आनी www.bhangarbuy.com हे वेबसायटीक भेट दियात।